Test. Test one, check this. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी सगळीं मजलमात वाड्यांतलीं भावा भयणां व्हडे खुशालकायेन एक कुटुंब कसो ह्या कपेलान मिलाद सायबिणीची परब समारंभूंक एकठांय जाल्या. जशी एक आवय आपल्या भुरग्याक गोपान धरता तशीच आमची सर्गीची आवय हे परबे वरवीं आमकां सगल्यांक एकठांय हाडटा. खुर्सार उमळटल्या जेजून आपल्या आवयचें दान आपल्या मोगाच्या शिसां वरवीं आमकां केलें आनी अशे तरेन आपली आवय आख्ख्या मनीसकुळाची आवय करून दवरली. आयच्या दिसा हे परबेन वांटो घेतना आमचे सर्गीच्या आनी संवसारी आवयच्या देण्या पासत दिनवाशी मनान वांटो घेवया आनी सगल्यांक आमकां आंकवार मारये भाशेन हुस्क्यान दवरलोली, आदाराक पावतली, मागण्याची सांगात दितली आनी कुर्बेन दवरलोली कोर म्हूण मिलाद सायबिणीचे मदतीन बापा लागीं मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, व्हडे उमेदीन आमी ह्या कपेलान एकठांय जाल्या. ही मिलाद सायबिणीची परब करूंक मारिया एक मिलाग्रेची आवय कशी तिका मानून घेवंक हें परब करतना खरीत भाशेन आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर आमी मागुया. ह्या गांवांत आमी जियेतना मोगान एकवटान समजीकायेन भोगसोण्यान जिवंक हे विसाशी बेटींत देवाचो आदार मागुया. तेच बरोबर जायती आमचे भाव भयणां सोंपून गेल्या. गेल्या वर्साक ह्या फेस्ताक आसली, त्या वर्सा फेस्ताक तिना तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांकांय सगळींचें सूख फावो करूं. तेच बरोबर आयज आपलो वाडदीस मनयता बर्नार्ड फेर्नांदीस, ताचे खातीर मागुया देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूं. आनी ह्या वेळार सगळीं आमची पालकाची
सरपविलार जीव आमची ताकूत करूं आमची पातकां मुक्सून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्परांचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी वचण्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत मिलाग्र सायबीचे विनवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताना करतुलयताय सासणाच्या सासणाक दोन दुताच्या इतिहासा वेळेक वचो जोइतुलाच्या दोंगरांत जावन सीस जेरुसालेमाक वतले. एका सोमाराचे वाटेक तितलो दोंगर जेरुसालेमाक लागीं उरता. शारांत भितर सोदतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फिवाचो पूत जाकोब आनी उदवेबोन सिमोन आनी जाकोबाचो पूत जुदास.
जेजूचे मायेक मारयेक आनी तांच्या भाव भयणी बरोबर तशेंच एरा ऑस्ट्रेलिया सांगाती ते सगळे एकाच मोलान मागणे करीत आसले. देवाचे उतोरे Zobacz posłuchaj Gioia, Q5, page 167. जेजूच्या खुर्साची ताची आवयची भयण क्लिओपासाची पोतीन मारिया आणि मागदलाची मारिया ह्यो उबे आसल्यो. आपली आवय आणि तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पडोवन जेजून आवयक म्हणलें, "ओस्तोरे, हो तुजो पूत." उपरांत शिसांक म्हणलें, "ही तुजी आवय." आणि त्या वेळार ताव शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये वाणी तुका क्रिस्ता
सिमनारिस्ताची काणी सांगूंक म्हाका आयज दिसलें. म्हजे बरोबर शिकतालो म्हजो इश्ट 8 वर्सांचो आसतना ताचो पाय ह्या संवसाराक व्हरतलो. तांची फामील फकत 3 जाणांची, आवय, बापूय आनी हो म्हजो इश्ट. हो ताचो डॅडी एक ड्रायव्हर कसो एक फामिलीन वाव करतालो. आनी उपरांत हो भुरगो 8 वर्सांचो आसतना तो एक गंभीर पिडेक सांपडलो आनी आपले सुमार निमाणो 1 म्हयनो तो मामय GMCन आसलो आनी थंयसरूच ताचें मरण जालें. मरणाच्या वेळार खंय ह्या आमच्या इश्टाची आवय अशी उद्गारताली, देवा कित्याक म्हूण तुवें म्हज्या सांगात्याक आपोवन दिलय, कित्याक म्हूण तुवें त्या म्हज्या पुताक बापूय नासलोले बरी केलय. आनी कसल्या उद्गारांनी ही ताची आवय रडटाली खंय. पूण मोगाच्या इश्टान जालें हें, हो भुरगो 8वींत आसतना आपली आवय वचून सांगता, मामी म्हाका पाद्री जावपाची खुशी आसा आनी म्हाका सिमनारी भितर सोडूंक जाय. अशें आसतना आवयच्या काळजाचेर आनी एक धक्को बसलो आनी आपणाचे भितरूच ती खंय उद्गारताली, देवा तुवें म्हज्या घरकाराक आपोवन दिलय आनी आतां म्हजो एकलोच पूत आसलो, म्हजो एकलोच सांगाती आसलो, ताकाय तुवें आपयताय. असल्या उद्गारांनी खंय ती आपणाचे भितरूच रडटाली. पूण कसलीच आडकोड घालिनासतना, कसलेच आनी प्रश्न करिनासतना त्या ताच्या पुताक सिमनारीन भितर सरोवन तिणें प्रवानगी दिली. आनी आयज हो सिमनारीस आपणाचें पाद्रीपणाचें निमाणें शिकोवप करता. मोगाच्या इश्टानो, असल्यो जायत्यो आवय आसल्यो जांच्यांनी आपल्या एकल्याच पुताचें एकलेच धुवेचें दान आख्खे गोंय सभे पासत आख्ख्या मनशा कुळा पासत केलां. सुमार 2-3 वर्सां फाटीं, सुमार 3 वर्सां फाटीं हांव पंजाबाक गेल्लो आनी पंजाब थंयसर थोडीशी इगर्जेंतून घरां विजीट करतना एक सोत आमकां मेळून आयलें आनी तें म्हणल्यार दर एका घराब्यांतलो एकलो तरी मनीस फौजेन भितर सरलेलो आसा. जावं तो सीख, जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, पूण दर एका घराब्यांतलो एकलो तरी मनीस आमच्या आर्म फोर्सीस, एअर फोर्स, नेव्हीन खंयतरी तरी भितर सरलेलो आसा. कितल्या आवयांनी आपणाच्या पुताचें, आपणाचे धुवेचें दान देशा पासत करून नव्हे. असल्यो जायत्यो आमच्यो आवय आसल्यो आमचे मदीं पासून जांच्यांनी आपणाच्या पुताचें, आपणाचे धुवेचें दान कोवीड सभे पासत आख्ख्या मनशा कुळा पासत केलां आसचें. आयच्या वाचपाक आमी नजर मारली जाल्यार एके वाटेन आग्वाद माळी आसा जी आपल्या पुताचें दान खुर्सार करता आनी दुसरे वाटेन आसा जेजू खुर्सार उमळटा, कित्यानी ताका खुर्सार उमळयलेलो आसा आनी तोय आपणाच्या जिवितांतलें आनी एक व्हडांतलें व्हड दान आख्ख्या मनशा कुळा पासत करता आनी तें म्हणल्यार आपले आवयचें दान. जेजू आपणाचे आवयचे कश्ट वळखता, ताका 9 म्हयने आपल्या कुसक्यान सांबाळून, ल्हानाचो व्हड करून, पिडेन तशें भलायकेन ताचो सांबाळ करून, वाडटना कुरपेन, पिरायेन, वाडटना ताच्या दोळ्या मुखार आंकवार मारेन पडयलो आनी सगळे आंकवार मारेचे त्याग सात्विकेस मनान धरून आंकवार मारयेक तो एकसुरी साणिना, पूण आपल्या शिसाक म्हणटा ही तुजी आवय. आनी अशे तरेन ही आवय आख्ख्या मनीसकुळाची आवय करून दवरता. दुसरे वाटेन आसा जेजूचे शीस आनी जेजू जाणा जेजूच्या मरणा उपरांत तांचे भितर दुबाव उप्रासतलो, घुसपा गोंदळाक ते सांपडटले वा शिपडटले आनी दोवडी नाचलोले शेड्या पडीत जातले देखून जेजू तांकां म्हणटा ही तुजी आवय. आनी अशे तरेन आंकवार मारे एक फुडारी कसो हो एक लिडर आमी म्हणटा, एक लिडर कसो तांच्या जम्याक जेजू ओपून दिता. मोगाच्या इश्टानो,
उत्साह रावन जेजू बरें व्हडलें दान आख्खे मनशा फुड्या पासून करता. मोगाचें दिसांनी दोन आबोयो आमचे मुखार आसात. आयज ते कोरबेन वांटो घेतना मिलाक सायबिणीचो आमी उगडास करतना दोनूय आबोयांचो आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर आसा आमची सुरगीची आवय आंकवार मारिया आनी दुसरे सुवातेर आसा आमची संवसारी आवय जिणे आमकां ल्हानाचो व्हड केला. आमकां सुखान आनी दुखान आमी पिडेन आसता तेन्ना आमचो सांबाळ केला, आमकां शिकयल्यान. ती आवयचोय आमी उगडास करुया आनी दिनवाशी मनान आयज आमी ह्या सेवा धर्मान वांटो घेता. मोगाच्या इश्टानो, आमचे सुरगीचे आवयचे नदर मारली जाल्यार आनी आमचे संवसारी आवयचे नदर मारली जाल्यार जायते शिगूण आमकां दिसून येता. पूण आयच्या दिसा आयचे परबे सुमयार फकत 5 शिगूण आमी नियाळ केल्यात. आंकवार मारयेच्या जिवितानूय आसात ते आनी आमच्या संवसारी आवयच्या जिवितानूय ते दिसून येतात. आनी हे 5 शिगूण नियाळ करून हे परबेन आमी वांटो घेवया. पयलो शिगूण आंकवार मारयेन दिसून येता तो म्हणल्यार आंकवार मारियाक एक हुस्क्यान बोल्लोली अस्तरी. आंकवार मारियाक एक हुस्क्यान बोल्लोली अस्तरी. आनी आमकां दिसून येता जेन्ना काना गांवांत लोक नासले, कुशीक आंकवार मारिया आसली, जेजू आसलो, अशे शीस आसले आनी अवचितूच तांचो सोरोक आवाज जाता. म्हणूच येवन तिका सांगिना तांचो सोरो ना, तांचो सोरोक आवाज जाता. तेच जाल्यार आंकवार मारिया आपूण जावन तांची गरज वळखता आनी तांकां सांगता पुता तांचे लागीं सोरो ना, तूं कितें कर. असल्या वेळार जेजू तिका म्हणटा कुस्तरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडला, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. पूण आंकवार मारियेच्या उतराक पाळून येवन जेजू क्रिस्त काना गांवांत आपली पयली मिलाद करता. आमच्यो आवयो हुस्क्यान भरिल्ल्यो आवयो कसलोय आदार मागल्यार ना म्हणपी न्हय. कोणाची गरज आसा जाल्यार आदाराक पावपी. कोणूय दारार आयलो जाल्यार हे आमच्या आवयच्या देण्या पासत आमी वचूया. दुसरे सुवातेर आंकवार मारियाक आदाराक पावपी अस्तरी. जेन्ना आंकवार मारियेक गोमून येता, सांता एलिझाबेथ आपली मावशी भयण जोरबेस आसा म्हूण तिचे भेटेक ती घेता. दावी दुद्याचो दोनूय वाठार सोडून ताचे भेटेक गेली. 3 म्हयने तिची सेवा करता. अशे तरेन आपली मावशी भयणी आदाराची जातात. आमच्यो आवयो आदाराक पावपी. कोणूय दुयेंत आसात, कोणूय हॉस्पिटलान आसा जाल्यार फुडलेक वचपी, हॉस्पिटलान वचून बसून रावपी असल्यो आमच्यो आवयो. कोणाकूय कसली गरज आसा, कोणागेर फंक्शन आसा, कसलें काजार आसा, जेवणाचो आदार हेर दुसरो आदार दिवन वचतल्यो वयतल्यो आमच्यो आवयो. कोणाच्या घरान मरण जालां जाल्यार बसूनय आमच्या आवयो आदाराक बसपी आवयो. आमच्या आवयच्या देण्या पासत आमी दिनवासी करप. तिसरे सुवातेर आंकवार मारियाक मागण्याची अस्तरी. आमी पयल्या वाचपान आयकलां नाकाल म्हणले सुवातेर सगळे शीस आसात आनी आंकवार मारिया ताचे बरोबर मागणे करीत आसा. आनी आयज आमची आंकवार मारिया स्वर्गाक देवा बापा लागीं आमचे पासत विनोदी करीत आसा. आमच्योय आवयो मागण्याच्यो अस्तरी. गोंयच्या कुसव्यांत आमी मागणे करूंक शिकल्या. पयली दोतोरेची शाळा जावन आसा आमचे आवयचो कुसवो आमच्या घरा लागीं. आमच्या घरा लागीं तेच मागणे करतना आमची भुरगीं आमी सगळीं ल्हान आसतना पासून मागणे करूंक शिकल्या. त्या मागण्याच्या देण्या पासत आमच्या आवयच्या देण्या पासत देवाक वचूया. चवथे सुवातेर आंकवार मारिया एक बरी सांगाती. आनी सांगातीन म्हणटना पयले सुवातेर तिणें आपले पोतीक झुजेक सांगात दिलो, तेच्या वावरा धंद्याक ताका सांगात दिलो. दुसरे सुवातेर आपल्या पुताक सांगात दिलो. कुसव्यान सांबाळ्ळो बरो, पूण आख्खे पिरायेर सुमार 30 वर्सांचे जिवीत जेजूचे आख्ख्या 30 वर्सांच्या जिवितांत आंकवार मारियेन एक खरोशीच कसो जेजूक सांगात दिलो. आनी मेल्या उपरांत पासून ती आपल्या जेजूच्या शिसाक सांगात दिली. असली आमची सोयरीची आवड. आमच्योय आवयो सांगात दितल्यो आवयो. आजारा दिसा तांच्यांनी पासवणी केली. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विश्वासी रावतली. आनी मरो पर्यांत खऱ्यांनीच आमच्यो आवयो आपल्या घोवाक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या वडिलांक विश्वासी रावतल्यो आसतल्यो. तांचे पासत देवाक आमी दिनवासूया. आनी 5वे सुवातेर आंकवार मारिया
कुलपेन बोलली जेन्ना पूर्व गाबलेची सभा येयलो तेन्ना पुढे गाबल्यान म्हणलें नमान कुलपेन बोलले तुमी देव तुजे सभा आसा ही कृपा घेव आंकवार मारिया आपके जिवीत जिली ही केरीत कृपा मोगाच्या इश्टानो आमच्या आवयांक दिल्ली आसा ही केरीत कृपा आमच्या आवयांनी घेतलेली आसा आनी कृपा कशे भाशेन आमकां दिसून येता पयले सुवातेर आमी आमच्या आवयांचो उगडास केलो जाल्यार सकाळी उठो मेरेन ते राती न्हिदोंक येता ते पर्यंत कितलो वाव ती करतात कितलो बरो वाव ताणें सुरवातेक सावन शेवटा पर्यंत करीत आयल्या ती दुयेंत आसली जाल्यारूय कसलेंय काम आसलें जाल्यारूय कोणाचीच पर्वा करिनासतना हो बरो वाव ती करीत वतात आपल्या भुरग्यां पासत आपल्या घरच्या पासत हो बरो वाव ताणी ती करीत आसा आनी कशे भाशेन तांचे लागीं व्हडटा हो वाव करूं कित्याक तांकां केरीत कृपा जेजून आंकवार मारी उदेशी मोगाच्या इश्टानो हाचे परबेन वांटो घेतना आंकवार मारीचे 500 गूण आमी नियाळ्यो आनी 500 गूण आंकवार मारीन आसात ते आमी आमच्या जिवितांत घालुया केरीत भाशेन ते परबे समयार आमकां मागुया आमकां हुस्क्यान भरभरी करूं आमकां एकामेकाच्या आदाराक पावतली करूं आमकां मागण्याची करून आमकां सांगात दितली करून आनी आमकां करून आयज ब्रदर आवयचो शेरमो सांगता आयज मदर्स डे काय न्हू पूण मोगाच्या इश्टानो 2 दिसा आनी 2 घडी आमी मदर्स डे सेलेब्रेट करूंक बरो कित्याक जितले त्याग सॅक्रिफायस आमच्या आवयांनी केल्यात तितले ह्या संवसारांत आनी कोणेच करूंक ना त्या पासून इनमाशी म्हणा आमचे संवसारी आवय पासून देवाक इनवासुया आनी हात घालुया केरीत भाशेन जेजू खुर्सार उखलतना आपल्या आवयचें दान आमचे पासत करतलो परत तें दान ह्या आदारार येतलो पूण त्याच जेजू लागीं आमकां हुस्क्यान भरभरी कर म्हूण आमकां मागण्याची कर म्हूण आमकां आदाराक पावतली करून सांगात दितली कर म्हूण कृपेन भरभरी कर म्हूण त्याच जेजूचो आदार आमी समजतना आमकां शुक्रिया उबे रावुया आमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची देख घेवन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले गोरचे मारयेचे शेगूण आपणाक नमुने जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया लोकांच्या फायद्याक पडटात तसल्यो सवलती निर्माण करून बापाची कृपा तांकां मागुया सगळ्यांक आमकां हुस्क्यान बोलतली आदाराक पावतली सांगात दितली मागण्याची आनी कृपेन बोलतली कोर म्हूण बापा लागीं मागुया सायकलीचे परबे उदेशी आमच्या वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणांमध्ये मोग एकवट आनी भाव पण वाडोय म्हूण
बापा लागीं मागुया. आपण घेतिल्ल्या मनुष्या वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवाल आनी पवित्र कोर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं आमची काळजां वारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सोर काड्यान सोर ताय आमी तुका दिन वाचून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो क्रोधीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणी व्हडल्या जबाबदार आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासनाची बोली तोच तो दुलोक निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचेर नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संसार आनी सुर्गीचे सूल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Holy, holy, holy,
बापा त्रस्त पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्यान जाळवून तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले क्वेश्चन कोश म्हणून ससून वैशाली काय म्हणून घेतलो स्वाधीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिष्यान दिलो आनी म्हटले ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोची तेच पर्यंत जेवण जाता ताणें काल घेतले नव्यान दिन वास ते आपल्या शिष्यान दिली आनी म्हटले तुम्ही समेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रगताची कालस नव्यान सासणीक कोराडाचें हें रगत पातकाचें बॉक्सान मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते बारोतले हे म्हज्या उडासाक करात तुमचे विस्तारलेचे पवित्र उगडास कर आणि फ्रांसिस आमचे भजन बापा प्रेतरी आमचे गौरी बापा आणि सगळे यादकी वर्गांवर गौरतिका प्रीती मोगान वाडय पुनर्जन प्रांत बरोबर मेल्यांचे आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां चेष्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोट जरे तुमकां मोड प्रेम पावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगात की भजन धरून तांणी सरकारान तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तांबरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वाडली तांच्या सणाचा जशी महिमा गावूंक आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या नांवान त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातान त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकले प्रार्थना आम्ही बरोबर म्हणूया आमच्या Surgija suka akan turun darah Yesus Kristus yang kami berwacana terletak. Tuhan judar kaku dan serbat nanti sebuah suragat nanti wadai. Kami Yesus Kristus yang judar kamu melengkungkan shanti durta, mulai shanti tunkan dita. आमच्या पातकाशे नवी पुढचे पोलीस विचार वाढण्याचे दिसतात आणि गोष्टी बरोबर निघा शांती द्यायचं सिकाय कोटान सांभाळ जे तरा तोरिता शासनाच्या शास्त्रांच्या समेची शांती सुद्धा काल तुमचे सगळ्यांसो एकामेकाक मोगान शांती द्या देवाचे
सगळीं सुभागी विश्वासाला वेळानं आम्ही टाइम घेऊया B13 पेज 54. Akan lain yang E4. Hey!
मान दितना तुवें आमकां सुरगेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता तेच मिलाग्र सायबींची देख घेवन ताचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणीची भोगतेपणी साखळी करून आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं सगळीं बसुया. तेच भशेन सगल्यांक हांव डिकन जोवियल आमच्या सिस्टरीच्या नांवान म्हज्याय नांवान ही फेस्ताची तुमकां परबी दिता आनी बरें फेस्त हांव घेता. सायबीण मायन तुमचेर आशिर्वाद घालून अदीक करून मिलाग्र सायबीणीन तुमच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री करूंक हें जमन आसा आमचें हांवें. दुसरे सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा ते भशेन डिकन जोवियल देवाचे उतर बारीकसाणेन ताणें कोडगोड केलें. बरे तरेन आमकां आमचे सतीचे आवयचे शेगून आनी आमचे संवसारी आवयचे शेगून सांगले आनी कशे भाशेन आमचे आवयक आमी मान दिवंक जाय आमकां पुरीत केलें ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमी कपेलाचे आमीटेक ताणें बरे भाशेन मांडावळ केल्या आनी बरे भाशेन फेस्ताची तयारी केल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांक तुमकां तुमी बरे भाशेन सहकार दिला तुमकांय आमचे दिनवास आनी चड शेवटी हांव दिनवासता आमच्या कोयराक जाणी बरे भाशेन गायनां करून आमकां मिसाचे बेटीन भोगतीन वांटो घेवंक आमकां आदार दिला तांकांय म्हजे दिनवास. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां खुशालमोरीत परब आवडटा आनी मिलाद सायबीणीचे उपट आशिर्वाद आनी बेजांव दर एका मदल्या माजांतल्या फामिलीचेर मागता. खेरीत भाशेन आयज दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमच्या पादवीकाराक फादर जुजे गोमी साका हे परबेचे मीस करून आमकां सगळ्यांक हांगासर एक उर्बेवरीत ही परब करूंक ताणें ही खुशालकाय आमकां वांटली देखून तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आमचो डिकन जॉयल हाका हाणें हांगासर येवन ही सोबिताय वाडयली देखून तेच भाशेन आमचो ब्रदर स्ट्रिड्रॉय हांगासर आसा ताकाय काळजाचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सिस्टरी आनी तुमी दर एकले हांगासर हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या देखून सगल्यांक तुमकां दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कोयर मंडळीन बरे भाशेन प्रॅक्टीस करून हे गायनां करून हे मिसाचे भेटेक सोवाडली देखून कोयर मंडळी आनी हांगासर वाजोवप्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन कपेलाचे कमिटी आनी दर एकलो तुमी हांगासर हाजीर आसलेले आदबार ह्या कपेला खातीर लायलेले आनी ह्या कपेला खातीर सदांच बरें चिंतलेल्यांक सगळ्या मदल्या माजांतल्या दर एकले फामिलीचेर आशिर्वाद आनी बेसांव सायबीणमाचे मागून सगल्यांक तुमकां कालसांतान आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाले उपरांत कुळीत करूंक लायला हावजी आसतल्यो सगळ्या जाणांनी हांगासर रावन ही फेस्ताची उमेद आनी उर्बा वाडोवची. तेच भाशेन आतां मातसोच जालो लायट गेलेली आमी आमच्या भावाक बेजमीक रिक्वेस्ट केलो ताणें रोखडोच जनरेटर हाडलो म्हूण ताकाय बीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी दिनवासता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं सर्वदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. गोत्रिया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमचें पुरसांव आसतलें पुरसांव आमी मांडावळीन करुया. Evangelium P20, page 212. Yeah.
सायबीन तूं, आमची सायबीन तूं, दुलोप सांगाती मोगाल दारी, आमची राणी तूं, आमची राणी तूं.
पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच बरी आत्म्याची पोला केली आनी बाकी मोत मिलाग्र सायबिणीचे विनवणेन येचणेचे दुकान आमकां सोडय आनी सासणाचो सदस बगूंक आमकां पावय क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूंक सदांकाल आमचे दाय आशीर्वाद घेवंक आमचे मान दाखोवया गायन घेऊया T21 page 213.
Jimmy.
दोघींना हावटी सोबत बंद करतो आता आणि आता हावटी सुरू करता हावटी सुरू करता